इश्टानो जायते फावटी आमकां जायते तरेच्यो कार्यावळी मुखार व्हरता आसतनाच जायत्या नवे नवे कलाकारांची भेट जाता, तांकां आमी माचयेर हाडपाचो प्रयत्न करतात. तांचे उद्देशी लोकांक जायतें कितें बरेंपण मेळता, जायतीं वेगळीं कांतारां मेळतात. आयच्या ह्या कार्यावळींतल्यान थोडें भोव तुमकां वेगळें दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसता. हातूंतल्यान तुमची खुशालकाय वाडटा. ही फावटी थोडीं भोव कांतारां तुमच्या मुखार मांडटा आसतनाच इश्टानो आयज खेरीतपणी परत एक फावट तुमकां येवकार दिता आनी एक दुसरी कार्यावळ हांव मुखार व्हरतां. हांव समजता तुमकां ही कार्यावळ जरूर आवडटली. तर दुसऱ्या दुसऱ्या कलाकारांची थोडी कांतारां आयकोया, तांचे लागीं थोडी भासाभास करुया. सभी माय मोगाचो येवकार. खरेंच आगो चेडवा तुजी जायतीं कांतारां लौकीक जाल्यात. जायत्या कांतारांतल्यान तुवें ऑडियन्साक एक वेगळे तरेची उर्बा उमेद लोकांक बांदून दवरपाचो तुवें प्रयत्न केला. तर सभी तुजें जें कंपोजींग आसा आतां नवें कितें तरी तुवें करपाचो प्रयत्न केला. हांवें गेले फावटी मिरा मिरा एल्बम केला आनी तेचेर म्हजीं कांतारां घातल्या आनी आदलीं जीं लोकांक मेवना पळय तीं घातल्या. थोडीं कांतारां मिरा मिरा कार्निवल इन गोवा एल्बम 1980 केल्लो. तेन्ना तीं कांतारां मेवत ना कितें कॅसेटीर आहलीं तीं परत हांवें तीच कॉपी करून तीं परत केल्या आनी म्हजीं केल्या ओरिजिनल कांतारां. सभी जायते फावटी जायत्या गांवांनी ह्यो कार्यावळी जातात आनीक तुकाय आमंत्रण आसता. तर वेगवेगळो ऑडियन्स तुका मेवता. दर एक फावटी वेगवेगळो. आयज दुसरो तरेचो क्रावड आनीक तांच्या लागच्यान फावो तितलीं थापटांय पडटात म्हणजे ताळयोय पडटात. तर जेन्ना तूं दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांनी वचून तुजे प्रोग्राम करता, ह्यो कांतारां म्हणटा, तेन्ना तुजी खुशालकाय सांगचो ना? हांव चड खुशी जाता लोकांचे रिस्पॉन्स आसा जाल्यार. आर्टिस्टाक चड कांय नाका, रिस्पॉन्स म्हणटा तें जायच. हय, हांव दर एक फावटी आमच्या ऑडियन्साक सांगत आयलां, खंयचोय आर्टिस्ट जर वयर सरतलो जावं खंयच्याय कलाकाराची जर उमेद वाडटली जाल्यार ताका ताळयांची गरज आसा. आनीक ह्यो हय हय जायत्यो ताळयो गरजेच्यो आनी तांचे हेल्थाक बऱ्यो जाण म्हण ताळयो मारप म्हणटा. हय, म्हणटा सगळी पिडा सगळें दुयेंस पयस वता. हय, तर ही कार्यावळ जाता आसतना जायतीं नवीं कलाकारां पालकाचेर येतात जीं आपलीं स्वादीक ताळ्यान कांतारां म्हणटात. तर असल्या कलाकारांक तुजो संदेश कितें? हांव एकूच जायत्या जाणांक सांगता की म्हाकाय सांगलेलें जायत्या जाणांनी, कोणाक इमिटेट करूं नाका. गिव योर्स. तुजें जें पळय स्वताचें कितें आसा स्वताचें देवान पळय दिलां तें दियात. तें दिलें तर तुमी उत्तले. नाजाल्यार कोणाक इमिटेट केलो जाल्यार तो हिकाबर तूं हिकाबर. सारकें न्ही? अशें म्हाका दिसता. तरणाट्यांक सांगता भुरगीं आसतना मातशें इमिटेट केलें बरें आहा, शिकोवंक जाय. मागीर मुखार वता तेन्ना तुमचें जें आसा तें लोकांक दियात. म्हजे बरोबर सायमन आनीक ओलिंडा आसा. खरें म्हटल्यार म्हजी एक 2 वर्सां आदीं तांचे बरोबर भेट जाली. कुवेटच्या देसान आमी परफॉर्म करता आसतना, आमी कांतारां म्हणटा आसतना ही कार्यावळ मुखार व्हरता आसतना आमची भेट जाली. खरेंच सायमन, आयज प्रुडंट मिडियाच्या नांवान हांव तुमकां काळजांतल्यान येवकार दितां. खेरीतपणी आयज रवीन भवन कुरचोरे हांणी घडोवन हाडलेल्या ह्या कार्यावळीक तुमी वांटेकार जालीं. खरें म्हणल्यार सायमनाक फोटोग्राफीचो जायतो शॉक आसा आनी हातूंतल्यानूच तो आमची कोंकणी माची, कोंकणी जो पालक आसा ताची चित्रायणी करून, चित्रां काडून तो लोकां मुखार मांडटा, लोकां मुखार हाडटा आनी हातूंतल्यान लोकांक एक वेगळी खुशालकाय दिता. सायमन, ही आयज तूं स्वताक जावन जीं कांतारां म्हणटा, तुमी दोगांय बरोबर कांतारां म्हणटात, तर तुजे विशीं थोडें भोव आमच्या ऑडियन्साक सांगचो ना? आमी दोगांय मेवल्यान कांतारां उद्देशीत. ओलिंडा म्हजें कॉयरमेट आसलें आनी थंयसरच आमची भेट जाली आनी चिंती नासतना आमी दोगांयनी एकामेकाक प्रपोज करून काजार जाली. काजार म्हणल्यार आमचें काजार 29 डेजान भितर आमी प्लॅन केला. हेच्या पयलीं आमचें कसलेंच मीटिंग या डेटिंग चलोंक ना.
पूण ओलिंदा जेन्नासान म्हज्या जिवितान आयला तेन्नासान आमी दोगांय बरोबरूच परफॉर्म करतात. बरोबर कांतारा म्हणटात. बरोबर तर, कांतारा म्हणटात, कोयर कुवेटच्या कोयरांतून आमी गायतात. सायमन ही कांतारां तूंच कंपोज करता? ना, कंपोजिंगाचो टॅलंट म्हाका ना. पूण म्हजो फ्रेंड जुजू बारेटो जो भुरगेचपणीचोन आमकां कांतारां घडोवन दिता, ताचींच कांतारां हांव म्हणटा. दुसऱ्यांची कांतारां हांवें सद्या केन्ना म्हणूंक ना. पळय, आनी खरेंच जायते फावटी प्रुडंट मिडियाचो सांगात घेवन जुजूक थँक्यू म्हणूंक सोदता. आयज पासून आमकां कांतारां काडून दिल्यान आनी ताका बरी सावद मागता. जुजून जायतीं कांतारां कंपोज केली आसतलीं, तो आनीक दुसऱ्यांकूय कांतारां दिता आसतलो. जुजून दिलेलीं कांतारां तियात्र फेस्टिवलाक म्हणून जायते भुरग्यांनी इनाम जिखलेले आसात. आतां हालींच जाल्लें तियात्र फेस्टिवलाक ताचे एक डुएटाक फर्स्ट प्रायज मेळ्ळां. ओलिंडा, सायमना विशीं तूं कांय सांगचें ना? सायमनाचे बरे गूण, या तियात्राचो जावं पालकावेलो मोग? हांव पयले सुवातेर देवाक आर्गां दिता. सायमना असलो म्हाका घोव फावो केलो देखून. आनीक ही जी कांतारां तुमी संगातान म्हणटात, जेन्ना सायमन पालकाचेर न्हेसतात तेन्ना तुजी खुशालकाय? हांव एकदम खोशी जाता. तर जेन्ना कुवेट, म्हाका उगडास आसा, एका कार्यावळीक मँगो बोनान्झा हजारांनी लोक आसलो आनी थंय आमी परफॉर्म करताले, तर ती खुशालकाय त्या दिसाची? एक्चुली मँगो बोनान्झा ह्या शोआची आख्खी डिझायन पब्लिसिटी हांवें केल्ली, टोटल डिझायनींग. आनी तो इट वॉज लायक माय बेबी. आनी त्या शोवान परफॉर्म करप म्हणजे डबल एक्सायटमेंट. तो हो शो आमच्यानी केन्नाच विसरोंक जावचो ना. खरेंच हांव म्हणटालो की सायमन हांवें म्हटलां की खंयच्या प्रोजेक्टा फाटल्यान कसलो मनीस आसा हें आतां थोडें भोव उगडापें जाता, हें लिपोवन उरोवंक फावना. एक आर्किटेक्ट कशे पद्दतीन आपलो डिझायन करता आनी कशे पद्दतीन तें काम मुखार व्हेतेलें हाचो ताका अदमास आसता. खरेंच सायमन, तुज्या मोलादीक विचारांक आमी देव बरें करूं म्हणटात. आनीक तुजें जें कांतार आतां तुवें म्हटलां तें आमी पळोवया. ओके. खरेंच खंयच्याय पालकाचेर उबो रावप, कांतारां म्हणप सोंपेपणी कोणाच्यान जायना. एक म्हणजे जेन्ना आमी ऑडियन्सा मुखार रावतात तेन्ना आमकां एक वेगळे तरेची भिरांतूय येता. थोडे फावटी ही भिरांत आमकां काडची पडटा, पूण एक तूं सिजनल जाल्या उपरांत हें थोडें भोव सोंपेपणीन मुखार वयता. तर जेन्ना तूं पालकाचेर रावन तुजीं कांतारां म्हणटा, लोकां मुखार सादर करता, हीं कांतारां म्हणटा आसतना जावं तुजी एक्टींग तूं करता आसतना तुजे थोडे अनुभव आमच्या ह्या ऑडियन्सांक सांगचो ना? पालकार हांव आतां नवोच आयलां. चड म्हाका एक्सपिरियन्स ना, पूण जितलो म्हाका एक्सपिरियन्स हांवें घेतला तो म्हणल्यार तुज्यानूच कॉन्फिडंट रावप. फर्स्ट ऑफ ऑल सारको कॉन्फिडंट जावप आनी जें कितें तुका बरें त्या वेळार पालकां जें तुका बरें कितें येता तेंच करून रावप, कांय प्रिपेर जावप ना. इफ यू बिलीव इन युअर सेल्फ यू वील डिलिवर इट व्हेरी वेल. दॅट इज वॉट आय बिलीव. आनी पालकार येवप आनी कांय प्रॅक्टीस आसतना बी केन्ना थोडी कांतारां करप म्हणल्यार तुका लॉट ऑफ करेज जाय पडटा. जाल्यार
पळय कारण हांवें सुरवातेकूच म्हटलां की खंयचोय टॅलंट मुखार वतलो जाल्यार तातूंत तूं जी भिरांत आसता तें सगळें तुवें पयस करून तुजी मनाची तयारी करून तुवें परफॉर्म करूंक जाय जाय. आनीक हें तुज्या भितर म्हाका दिसल्या उपरांत तेच उतरांनी हांवें तुका वाखणलां कारण थोडे फावटी थोडे आर्टिस्ट खूब घाबरतात जें तुजे भितर दिश्टी पडोंक ना खरेंच एक कॉन्फिडंट म्हणजे हांव करतलो हांव जाणा हांव ही पावलां मारून मुखार वेतलो तर तुजी टार्गेट कितली मेरेन आसा म्हजी आतां टार्गेट आतां सद्या कितें आसा की आय वॉन्ट टू ग्रो ऑन द स्टेज वीथ म्हजी ओन हांवें जी घडल्यान म्हजी कांतारां जी हांवें आतां घडल्यां ती म्हाका फोरवर्ड करपाक जाय पालकार हाडपाक जाय आतां कांतारां घडपाची आतां फर्स्ट स्टेजीर हांव आसा ताका म्युजीक बसोवपाचें उरलां आनी करेक्शनां करपाचें उरलां ही म्हजी आशा जेन्ना कांतारां तुवें बरयलें आतां थोडे भोव कांतारांक ट्यूनूय दिल्यात आसतले हय आमच्या ऑडियन्साक दोनूच वळी कोरया गेलो हांव मडगांवाच्या बाजारान नदरेक पडलें तें चेडूं तोही म्हाका पळोवन बोगलें की तें ह्या काळजाक म्हज्या मोग जालो तो वेखीच नदरेन ताच्या पळोवन बोगलें की तें ह्या काळजाक म्हज्या मोग जालो तो वेखीच नदरेन ताच्या खरेंच एक उमेद आनीक पेन हातान धरून जी कांतारां कंपोज करप थोडे फावटी हें सोंपेपणी जाता थोडे फावटी खूब वेळ लागता तरी पूण थोंड मनान चतूर रावन फावो तीं उतरां घालून दुसऱ्यांचेर कुराड मानिनासतना स्वताच्या अनुभवांतल्यान लोकांक कितें बरें दिसतलें स्वताक कितें बरें दिसता हें घालून कांतारां बरयल्या उपरांत खरेंच तीं लोकांक मानतात हय आनीक म्हणूं येता रामीराव सारके तर संगीतकार मेळत जाल्यार ताचें भांगर करूंक चड वेळ लागचो ना सारकें तुका व्हडये शावणेता आनीक अशींच तुजीं पावलां मुखार मारीत वच आनीक पालकाची सेवा देव कर. बरें करूं Birumच्या गावान वचोंक आर्राक हाडून दिता राश्याच्या दारान वचोंक ओडगा पियोंक लायता दुसऱ्या गांवांत ताच्या फेस्ताक आपल्या सोन्याक लाडोयता आमच्या गोंयांत कोणेच जाल्यार ताका पेडयेन बुडयता पेडी सारकी घेतोच वखद कशी पेतोच तांकां जाता इन्फ्लुएन्जाचो आदली पेडी पयशिनो निवळ निवळ दूद सागो उणा ताका नांव सागो पेडयाची तें कोरनाची तें दोशिवा गावा लागो ला 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 म्हजे बरोबर आकिनो अझवेदो आसा खरेंच तुका मागीर म्हाका येवकार दिता आसतनाच आकिनो जंय कोंकणी आसा थंय तूं रोखडोच धांवता हो कोंकणीचो मोग तुका खंय तरी घुस्पावन दवरता आनी तेच बरोबर जी तुज्या भितर जी कला आसा ती तूं दुसऱ्यांक वांटपाचो प्रयत्न करता खरेंच जितली तुजी तोखणाय करता तितली थोडी तरी आसतना तुका हें काळजा मनान तुज्या काळजांतल्यान हें कशें भायर सरता पयलीं सुवातेर तुका तितून बाब देव बरें करूं म्हणटा तुवें म्हाका संदी दिली ह्या चॅनलाचेर उलोवपाक खूब पावटी सांगतालो दुबाय उलय म्हणटा नाका नाका कामाक लागून तूं जाण आसलो आनी जें तुवें सांगलां म्हाका लायक हांव कितें करूंक सोदता लायक दुसऱ्यांक दिवंक सोदता खुबशें लायक म्हजे भितर जी कला आहा लायक कितें हांव शिकलां जावं बेज गिटार किबोर्ड वो ड्रम म्हाका दिसता की म्हजे भाशेन दुसरें शिकलेले पूण म्हज्या परस बरें जालेलें पूण हांव इल्लेशें म्हूण शिकोवन ताका मातशें पूण कितें दाखोवंक सोदता आनी ती कला आहा ती म्हजी दुसऱ्यांक वांटूंक सोदता खरेंच तुजे भितरले जे गूण आसात ते जायते फावटी भोव थोड्यांनी वेव्हारांत घातल्यात आनीक हांव अशेंच मागतां तुजो वेळ जालो संगिताचो अशेंच तुवें हे वावर करीत रावचो आनीक दुसऱ्यांक हात दिवन वयर काडचे
म्हजे बरोबर एक मालगडो कलाकार जाणें पालकाचेर संगितांत एक वेगळी नामना मेळयल्या, जाणें वेगळे तरेचें संगीत लोकां मुखार मांडपाचो प्रयत्न केला आनी लोकांनी तें मांडून घेतलां. एक बऱ्यांतलो बरो ड्रामर आब्दोनियो रॉड्रिगीस आयचे कार्यावळींत तुमकां येवकार दिता आसतनाच आयज आमी एक संगिताची सांज जी खेरीतपणी उगडास आमचो सालोदर फेर्नांडीसाच्या उगडासा पासत ती कार्यावळ चालू आसा हाचेर ही तूं लागींच्यान पळयता आसतना तुजे थोडे अनुभव तुका ही कार्यावळ कशी लागल्या कितें सांगचो ना? हांव चड पयस जालो ही कार्यावळीक बरे भाशेन एक आमच्या म्हज्या गांव भावाक सालादराक हो एक मान ट्रिब्यूट दिले देखून आनी ही म्हाका चड बरी लागल्या कित्याक एक सालादर एक बरो एक्टर सिंगर आनी जाकोबा बरोबर आसतना म्हाकाय संदी आसली तेजे बरोबर वाजूंक आनी तो म्हगेलो क्लोज शेजारी जायन हांव ताका जायत बरो वळखता आनी तेजे सगळे गूण देवाक दिन वाचून हें एक देवाक अर्घ दिता हो एक शो म्हाका फाव जालो देखून थंयच्या. आतां रिगार्डींग म्युजीक शो आतां जायत शो आमगेले जाताय पूण मुजगांनी इल्लोसो तरी इल्लोसो वावर तर गीत हो आमीची जबाबदारी कितली ती उंच आहा ती तांकां सारकें समजून घेयशी जाल्यार जायते शो आमचो होच शो न्हू जायत म्युजिकल शो जाताय ते मातशें बरें इम्प्रूव जातले बट थोडे रिहर्सल म्हणजे कंपल्सरी जावचे जाय आनी वखदार कित्याक जायना. हांव रामिराक खंय परवी दितां एक किरीत भाशेन बरें ब्रास बँडाचें 2 ट्रम्पेटो आनी व्हडकर ऑर्केस्ट्रेशन एक खंयचो अरेंजमेंट केलें देखून. ही कांतरां म्हणटात नवे भुरग्यांची कांतरां पालकाचेर येतात लोक तांकां वाखाणटा तर आयज हे कार्यावळींतल्यान थोडी भोव नवीं कलाकारां आसलीं ताचेर तुजें मत सांगचो ना? हय हांव एकदम चड पयस जालो एक कोणी दोग तीग जाणांनी तेय हांवें वळखना तांकां आनी कोणी सांगलें म्हाका एकलें आमगेलें नेबरान चोयलें म्हण तें सॉंग हांवें वाजलां तें आंतुनेतान म्हणलां तें कांतार सॉंग रेकॉर्डींग हांवें केल्लें पूण तेणें इतली बरी कांतार केला कित्याक तें खंयची कांतार तें मुखार आसता म्हाका पिशें आय एम रियली सरप्रायज आनी हांवें खबर काडले प्रमाणे तें सांगताय की तें सांब्यारीन मोरायलें म्हगे वाड्यांतलें अशें म्हूण आनी हांवें तें फर्स्ट टायम चोयलां हांव तुज्या चडशें हॉबी वचना देखून पूण बरी सगळ्यांनी बरी कांतार केला आनी जावनूय ते भुरगे हिंदू अच्छा हिंदू ते बट सामकें बरें कांतार केला गूड. ह्या संगीताच्या सांजेंतल्यान एक वेगळे तरेचें संगीताचें मिश्रण भायर सरलां. ड्रामरान आपलो जजमेंट बरे भाशेन केला फावो तो न्याय दिला सगळ्यांनी आपआपलें आनी रामिरान जायत पेज घेयला अरेंज करून तें वॉयसींग करून आनी डिस्ट्रिब्युशन बरें जालें बेस्ट जालां. खरेंच ह्या खिणांत आमी आमच्या रामिरो मास्केरेनसाक परबी भेटयतात. तो युएच्या देशांत आसा परदेसांत रावन दुबय रावन पासून तो कोंकणीची सेवा करूंक केन्नाच फाटीं सरोंक ना. आमी आनी हांव देवाक चड अर्घ दिता रामिरा वयर हांव चड अर्घ दिता कित्याक रामिराचो बापूय डॅडी इज माय बेस्ट फ्रेंड आमचो लिटल रिलेटीव ऑल्सो आनी आमी म्हजे बरोबर जायत सर्वीस केल्या आमगेली प्रोसिडिटीन आनी आयज रामीर इतलो पर जळो तो देवाक फरेंक हांव अर्घ दितां. ही तेगेले पांये आसले जाल्यार पयस जाता आसलो आनी देवाक दिन वाचता येसले भुरग्यांनी जायत्यो वयर चडोन म्युजिकल आमगेले स्टँडर्ड धरून बकून आमगेले गांवचो आमगे गांवाक सगळे लायक फ्रँक फेर्नांडीस आनी म्हजे पांय गेले फाटल्यान जायत मुजगांनी बरें केलां आनी आतां आमगेलें मातशें पडत गेलां कोण इंट्रस्ट घेयनाय.
ऑनेस्ट आसपाक जाय तुजी काळीज मन आनी जीब नितळ आसपाक जाय आनी ह्या म्हजे प्रवासान तियात्राच्या प्रवासान जावं खेळाच्या प्रवासान हांवें हेळ बरयलो तो आमचो जाको बाबा खबर आसलो बरोबर तेन्ना हेळ बरयतालो तेन्ना म्हाका हेळाचेर तेणें म्हाका हे दिलो एवॉर्ड दिलो आनी पयर म्हाका तेणी इंग्लॅक्स हो जाग्यार तेणें म्हाका एवॉर्ड दिलो लायफ टायम अचिवमेंट इन ड्रामा म्हणून खूब बरें दिसलें आनी चड बरें दिसता केन्ना तुजी घरा कडेन तुजी तोखणाय जाता तेन्ना आनी म्हजे घरा कडेन तोखणाय जाता तुमी सगळीं आसाय आनी कारणां आसाय तेन्ना हांव मागता कितलो आसलो जाय तो 12 वर्सां मदें कितलो आसलो जाय तेच काळजांनी तेच सोयऱ्यां इश्टां काळजांनी कितें आसलो काय फकत देव जाण आसतलो देखून हांव म्हणटा असले मनीस आनी देवान आमकां हें आमच्या गांवांत दिवचे साल्वादोरा सारके आनी ना जाल्यार आमी साल्वादोराचे गूण तरी एकूच वांटो म्हणजे तो आमी मानून घेतलो आनी आमी आमच्या मोदें जिरोयलो जाल्यार खूब जातालें देखून हांव चड उतर वेळ दिनासतना 2 उतरां मागीर काबार करता आनी सांगना कोश्टाक तुज्या पासियेंसाक तुज्या बरेपणाक आनी तुज्या मोगाक वाटाव ना तुज्या आदाराक वाटाव ना तुजे बुदीक वाटाव ना तुका देवान जाय ती दिना तूं देवा तुज्या दीत राव तुका देव जाय ते पीक दितलो देव बरें करूं मोठे मोठे कलाकार पुढे सरपाक पावतात आणि त्या घरच्यांचो तांकां तेंको आसता म्हणून खूब लोकांक जाय पडटात सेलिना बाय सारख्या घरकान्नींनी आपल्या घरकाराक आदार दिलो त्या खातीर साळूबाग व्हड जावपाक पावलो 2 ताळयो सेलिना बाय खातीर बी विनंती आसा सगळ्यांनी बसून इश्टानो खरेंच खंयचेंय तर भुरग्यां वयर सोदतलें जाल्यार आवय बापायचो ताका आदार जाय पडटा आनीक आवय बापायच्या आदारान तीं भुरगीं मुखार वेतात तर जायते फावटी आमी चेडे भुरग्याक जायते फावटी मुखार काडटात चेडवांक फुडें काडूंक सोदिनात थोडी रिस्क थोडे वेगळे अनुभव वायट विचार मनांत येतात तरी आसतना दिनेश बाब आयज तुमकां हांव परबी भेटयतां कारण तुजी दिव्या नायक आयज संवसाराचेर पोळजोळटा वेगळी ही कांतारां ताणें चूज करून खेरीतपणी हो तियात्रांतलीं जीं कांतारां आसात तांचेर ताणें भर दिल्या आनीक आपलो जो आवाज आसा तो लोकां मेरेन सोंपेपणी ते पावयता थोड्यो परदेसांतल्यो भोंवड्योय ताणें मारल्यो तर तुमची खुशालकाय सांगचो ना सर म्हाका खूब खोशी जाता की ते कोंकणीची जी आमची मायभास कोंकणी आसा ती देशाचेर मुखार व्हरोन लोकां मेरेन ती पावयता आनी म्हाका खूब खोशी भोगता की म्हाजे भुरगें आज वेगळी वेगळी माचयेंनी वेगळी वेगळी देशांनी भोंवता आनी आमचे आवय बापायचें नांव वयर काडटा तशेंच
सर त्या भुरग्याच्या निमित्तान आमकांय लोक वळखोवपाक लागल्यात आनी आमकांय लोक येता वयतना हाय हाय म्हणटात. ते भुरगें व्हड जाल्लें म्हणून त्या निमतान आमचेंय नांव वयर सरलें. म्हाका खूब उमेद. दिनेश बाब, तुमकां दिसना की समज ते आमी जी नाटकां जातात ह्या नाटकांनी तर तें घुस्पत रावलें जाल्यार आज ताका एक ही वेगळी नामना मेळोंक शकताली अशी. सर ना, सद्याक तरी आमी ताका मातशें नाटका बाबतीन पयसो दवरला, कारण तेजें आतां पोस्ट ग्रॅज्युएशन चालू आहा. म्हळ्यार एक विद्या ही जायीच, ती जाले नंतर मागीर सर फुडें विचार करूं येता तेजेर, म्हणजे डिपेंड अपॉन हर. ना, म्हळ्यार हांव म्हणूंक सोदतालो की ह्या तियात्र पालकाच्या उद्देशीन तें अदीक लोकां मुखार पावलें अशें दिसता तुमकां? शुअर सर, शुअर. एक सर कोंकणी भाशेक लागून ते खरेंच मुखार पावलें. आनी सर खरें सांगपाचें म्हणल्यार एक ताणें कोंकणी भाशेक लागून एक नामना जोडली सर. खरेंच दिनेश बाब, तुमी बऱ्या विचारांनी ताका मुखार काडलें. त्या पासत हांव प्रुडंट मिडियाच्या नांवान तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनीक मागता तुमकां आमची जी कार्यावळ आमी तुमकां दाखोवपाचो प्रयत्न केला ती खरेंच आवडली म्हण. इतल्यानूच दिनेश बाबा सांगता आयची माणकामती कार्यावळ हांगाच सोंपयता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदेस.